बेरेस्तार 16 नोव्हेंबर मुखेल वळ. सर्गीचे राज तुमचे मोदें आसा. नियालाक आदार, सोत, संतोष आनी शांती पवित्र आत्म्याची देणी. ह्या देण्या वरवीं आमी सर्गीचे राज बांदूंक पावता. हेंच सर्गीचे राज आमचें मोदें आसा आनी ताची मुळ्यां आमी दर दिसा शिंपडूंक जाय. अशें आमी जायते फावटी आमच्या कानार पडलां. हांगा थंय सर्गीचें राज सोदल्यार मेळचें ना म्हूण जेजू फारिसेवांच्या प्रश्नांक जबाब दिवंक सांगता. तें आमी शुभ वर्तमानान वाचता. दर दिसाक आमी देवा कडल्यान ताच्या पवित्र आत्म्याची कृपा घेवन जिवंक गरज. हें जातलें जाल्यार आमी 1. संतोशान, सोतान आनी नितीन फटींगपण सोडून जिवची गरज. 2. भावपणान आनी एकचारान समुदायांनी जेजून केलां तशें सेवेचें मोन आपणावची गरज. 3. कुटुंबांत आनी लागशिल्ल्यान वयर सकयल जाता तेन्ना शांती निर्माण करून घट संबंद आसलेल्या नातें उपजावन गरजेचें. 4. एकामेकाक बोगसून जेजूच्या पवित्र क्रुसाचेर नदर मारून देवाची कृपा आमकां फावो जावंक आमी वावरूंक गरजेचें. पयलें वाचप जानवायाच्या पुस्तकांतलें देवाचें नितीचें आनी मोगाचें जिवीत आमी आपणावंक आनी तें आमकां जानवायेन बरोवंक शिकयता. जानवाय आपणायल्यार आमी जायतें बरेंपण शिंपडावन आमच्या बऱ्या करण्यांनी आनी सेवे वरवीं खरेंच सर्गीचें राज आमचें मोदें वसतलें आनी तगतलें. म्हजो थाराव. जानवायेन भरून सर्गीचे राजाचें दूत जावंक जिवंक प्रयत्न करतलीं.